28 फेब्रुवारी सावन सुरू जातल्यो 12वीच्यो परीक्षा 17,893 भुरगीं बसतली परीक्षेक। सरकार स्थापन करपा विशींच्या लुईझ फॉलेरोन केल्ल्या वक्तव्याचेर काँग्रेसीचें दुर्लक्ष। सरकार स्थापन करपाक दिग्विजय सिंगाक धरिल्लो जबाबदार। 16B दुरुस्ते खाला जमीन रूपांतरणाच्या मान्यताय दिल्ल्या प्रकरणाक काँग्रेसीन घेतल्या हरकत। काँग्रेस म्हणटा झोन बदलपाचो विषय आसा न्यायालयात। खासगी टेलिकॉम कंपन्यांक सरकार दिता प्रोत्साहन, BSNL कर्मचाऱ्यांनी केला आरोप। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। 16B दुरुस्ते खाला जमीन रूपांतरणाक मान्यता दिवपाक काँग्रेसीन हरकत घेतल्या। हे प्रकरण न्यायालयात आसा अशें तांचें म्हणणें। झोन बदलपा खातीर अर्ज केल्ल्या सगळ्यांचे भवितव्य हे याचिकेचेर अवलंबून आसा अशें हे विशीं 10 जानेवारी कोर्टान दिल्ल्या अंतरीम आदेशात म्हणिल्लें अशें तांचें म्हणणें। 16B अधिसुचोवणे खाला झोन बदलपा खातीर नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो तुलियो डिसोजा म्हणटा। हे दुरुस्ते खाला शेतां, खाजन आनी रानां सुद्दां रूपांतरीत जातलीं असोय ताचो आरोप। ही मार्गदर्शक तत्वां चालीक लावचे पयलीं कुठ्ठाळी रूपांतरीत केल्ल्या रान वाठाराच्या प्रकरणाचें ताणें उदाहरण दिलें। पळयात तो कितें म्हणटा तो। तेणे एडवर्टिजमेंट जाहिरात सुद्दां दिल्ली पेपरार झोन चेंजीस करपाक येवं। बळी पडनाकात, कित्याक हे झोन चेंजीस बरोबर ना, हे सगळे बरखास्त जावपाचे आसा आनी हे सगळे परत बॅक टू स्क्वेअर वन। कित्याक हे पळय झोन चेंजीस जाल्यार चडशे दोंगर, प्रायवेट फॉरेस्ट आनी शेतां लोकांची। गोंयच्या पोरण्या घरांचो स्थापत्य वारसो राखून दवरपा खातीर नगर नियोजन मंत्री विजयान स्थापन केल्ल्या डिझायन एडवायझरी पॅनलाचेरूय काँग्रेसीन टिका केल्या। ODP आनी संरक्षीत वाठारांतली सुवातीची FAR वाडोवन बिल्डिंगांची उंचाय 16 मिटरां मेरेन करपाची तजवीज केल्या अशें तुलियो म्हणटा। हाका लागून गोंयांतल्या पोर्तुगीज टायमावेल्या घरांची सुंदरताय इबाडटली अशें ताचें म्हणणें। आमचे पळय लॉ आसा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट आनी दुसरी लॉ पळय आसा अंडर द गोवा कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एक्ट, ताचे अंडर जे रेगुलेशन्स फ्रेम जाल्या ताका असले डिझायन एडवायझरी पॅनल करपाचे कसलोच परवानगी ना। हे नवे नवे कमिटी, नवे नवे एडवायझरी पॅनल्स ओनली टू क्रिएट मोर हर्डल्स फॉर द पीपल टू गेट देअर बेसिक वर्क डन। माड लावपाक लागून बिल्डरांक FARचो कायदो करून दिल्ल्यान काँग्रेसीन विजयाचो फोग काडलो। नाल्लांचें उत्पादन वाडोवपा खातीर गोंयचें शेतकी धोरण ना अशें तुलियो म्हणटा। देविल्लें नाल्लांचें उत्पादन वाडोवपाक FARचो कसलोच फायदो जावचो ना अशें तांचें म्हणणें। कोकोनट सॅपलिंग्स कोण प्लांट करतात तांकां FARचो बेनिफीट दिवपाक। What is the meaning of giving benefit for the people of FAR when you plant trees? We have got figures produced by the census, agricultural census in October 2018, that Goa sees the sharpest decline in cultivable lands. And yesterday I have got another that Goa low coconut yield drives government's nuts. So आमचे coconut production ही कमी जाला, आमचे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शनय कमी जाला आनी अशें लोकांक कोकोनट ट्री आनी माड रोवन ताका FAR दिवप, म्हाका दिसता असली पॉलिसी इज नॉट एट ऑल समथींग विच इज हेल्दी फॉर द स्टेट ऑफ गोवा। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख। 2017 सरकार घडोवपाचे बाबतींत काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी दिग्विजय सिंगा विशीं लुईझ फॉलेरोन दिल्ले प्रतिक्रिये कडेन सहमत ना, गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा। 2017 वर्सा जाल्ले विधानसभा वेंचणुके उपरांत सरकार घडोवपा खातीर राज्यपालाक पत्र दिवपाक कळाव लागिल्लो। ताका दिग्विजय सिंग जबाबदार आशिल्ल्याचें लुईझ फॉलेरोन म्हणिल्लें। गिरीश म्हणटा गोंयांत तशेंच मणिपुरांत भोवमत आसूनय काँग्रेसीक सत्ते पासून पयस दवरपा खातीर भाजपान सत्ता आनी पयशांचो वापर केल्लो। थंय एक्झॅक्टली कितें जालें कितें ना तो ताकाच खबर आसतलें, दिग्विजय सिंगाक खबर आसतलें आनी आमचे इच्छा डॉक्टर चिल्ला कुमाराक खबर आसतलें आनी जो दुसरो आनीक ऑब्जर्वर जो दिल्लीच्यान आयिल्लो जो वेणुगोपाल, हांकां हें सिट्युएशन सगळें खबर आशिल्लें त्या टायमार। कितें जालें कितें जालें ना हें हांकां सगळ्यांक खबर आसा। पूण एक हें खरी
की BJPन आपलो केंद्र सरकाराचो पावर, राजभवनाचो पावर हो पूर्ण यूज केलो आनी काँग्रेसीक भायर दवरपाक मणिपुराक आनी हांगा दोनी कडेन आमकां भायर दवरलें. मंगळारा लुइजून फोलेरून कांय वादग्रस्त विधानां केल्यात. पळयात. After the last elections of assembly, that night when the General Secretary Mr. Digvijay Singh did not allow me to hand over the letter to the governor for the formation of the Congress government, when Digvijay Singh did not allow, I as a protest resigned from the PCC, asked them to accept my earlier resignation as a PCC president, and I have as a protest refused to take the leader of the CLP and the leader of opposition. I have refused, even though I had the highest number of votes, nearly 12 to 13 votes out of 70. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. 28 फेब्रुवारीक 12वीची परीक्षा सुरू जाता. गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 28 फेब्रुवारी ते 26 मार्च मजगती ही परीक्षा घेतली. सुमार 1,07,893 भुरगीं ही परीक्षा दितली. तातूंत 8,577 चले आणि 9,316 चलयो परीक्षेक बसतल्यो. सगळ्या विशयांच्या परीक्षांक सकाळी 10 सुरुवात जातली. परीक्षा सुरू जावचे आदीं सगळ्या विद्यार्थ्यांनी अर्दे वर आदीं परीक्षा केंद्रार हजर रावप गरजेचें. परीक्षा सुरू जावन 30 मिनटां उसरा पावतल्या विद्यार्थ्याक पेपर दिवपाक मेळचो ना अशें मंडळ सांगता. ही परीक्षा 17 केंद्रांचेर घेतले. बांबोळेच्या कुजिरा ह्या नव्या केंद्राचोय तातूंत आस्पाव आसा. www.gbshse.gov.in हे वेबसायटीचेर परीक्षेचें वेळापत्रक आसा. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचो खण प्रश्न जाता तितली बेगिना सोडयतले भाजपाचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनायक सहस्त्रबुद्धे अशें सांगता. पूण हो प्रस्न लोकसभा वेंचणुके आदीं सुटावो जातलो काय उपरांत हाचेर मात तो कांयच उलयलो ना. विशय न्यायालयांत आशिल्ल्यान तो सोडोवपाक अडचणी आयल्यात. समाजांतल्या वेगवेगळ्या थरांतल्या लोकां कडेन उलोवन पार्टीचो जाहीरनामो तयार करतले अशें विनायक म्हणटा. हालींच संवसाराक अंतरिल्लो आमदार विष्णू वाघ आनी आदलो उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा सयत आतंकवादी हल्ल्यांत शहीद जाल्ल्या 44 भारतीय सैनिकांक तांणी आर्गां ओंपली. I think it would be perhaps not very true to suggest that nothing has been done on this count. This is a very intricate issue, and as everybody is aware, judiciary is involved in it. While if it had been left only to the government, perhaps things were easy. But there are several issues, and judiciary is very strongly involved in it, and therefore we have to. I mean, the issue has become pretty tricky, as you would appreciate. And therefore it is taking a little longer, but I am sure sooner than later the solution will be out. The entire gamut of issues involving the mining question in Goa are under active consideration at the apex level, and therefore in a way it's a work in progress. Let there be no doubt about it that center and state are on the very same page. गृहमंत्री राजनाथ सिंगाच्या फुडारपणाखाला स्थापन केल्ले समितीच्या नेतृत्वाखाला पक्षाचो जाहीरनामो तयार करतले अशें ताणें सांगलें. मार्च म्हयन्याचे निमणे कडेन पक्षाचो जाहीरनामो उजवाडाक हाडटले अशें तांचें म्हणणें. आता देशाच्या सर्व भागांमध्ये लोकांना अप्रोच होतो आहोत आणि त्यांच्या सूचनांचा स्वीकार करतो आहोत. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्ह्यू बिकॉज in a way this is democratization of the process of manifesto preparation. Although it is a BJP manifesto, BJP itself, after having reached more than 10 crore membership, has now become a cadre-based party with a mass following. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. BSNLच्या कर्मचाऱ्यांनी देश पावण्यावेल्या संपाचो उलो मारला. सोमारच्यान 3 दीस चलपी ह्या संपात BSNLचे गोंयचे कर्मचारी वांटेकार जातले. खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांक प्रोत्साहन दिवपी केंद्र सरकाराच्या धोरणाक विरोध करप हो ह्या संपा फाटलो उद्देश. BSNLक कुशीक दवरून खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांक 4G स्पेक्ट्रम सेवा दिवपा खातीर केंद्र सरकारान नवें धोरण तयार केला असो तांचो आरोप. BSNLक काबार करपा खातीरच केंद्र सरकारान नवें धोरण आंखलां अशें ह्या कर्मचाऱ्यांचें म्हणणें.
सरकारान BSNLाचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान तांकां पगार वेळार मेळना. तांकां सतावपी साबार प्रस्न ते ह्या संपाच्या माध्यमांतल्यान मांडटले. जे मोठे जे फायदो करताले कंपन्यो त्यो कंपनी काडून प्रायवेट धंदेवाल्यांक विकप आनी प्रायवेट इन्वेस्टमेंट हितून हाडप ही एक मांडावळ चल्लेली आसा. आनी तें जर जालें जाल्यार हजारांनी लाखांनी कामगार जे BSNLान काम करता आनी इतर पब्लीक सेक्टरांनी काम करता ते सगळ्या रस्त्यार पडटले. आनी तेजो निशेध मारपाक आयज हिंदुस्थानभर 3 दिसाचो संप जाला. 4G स्पेक्ट्रम जशें दुसऱ्या प्रायवेट प्लेयरांक दिल्या तशें BSNLाकूय दिवचें, जेणे करून BSNL स्वताच्या पांयार उबो रावंक शकता आनी कामगारांक आलाशिरो दिवंक शकता. तांचे फुडार भविष्य फ्युचर जें आसा, फ्युचर एम्प्लॉयमेंट जें आसा तें प्रोटेक्ट जातलें. गोंयचे डिमांड म्हटल्यार गोंयच्या मांडावळीचेर सुमार 300 सुमार कामगार हांगा काम करतात BSNLान आनी हे सगळे स्किल्ड काम करतात. पूण तांकां अनस्किल्ड कॅटेगरीन घातल्या. तांकां 3 म्हयने जाले पगार ना, तांकां बोनस ना, तांकां ग्रॅच्युटी ना, तांकां PF ना. कांय बेजीक स्टॅच्युटरी जे ऑब्लिगेशन्स आसा ते सरकारान पाळपाक जाय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आधुनिक तंत्रज्ञानाचो पुरायेन फायदो घेतले बगर कोंकणीक परजळीत फुडार नाशिल्ल्याचें डॉक्टर नंदकुमार कामतीन सांगलें. कोंकणी भाशीकांनी आपलो जाहीरनामो तयार करचो आनी पंचायत पावणे पासून तो जिल्लो पंचायत आनी लोकसभा पावणे मेरेन तो चालीक लावपाची मागणी करची अशें ताणें युवकांक आवाहन केलें. साहित्य अकादमी, उच्च शिक्षण संचालनालय आणि खांडोळेच्या सरकारी महाविद्यालयाचे जोड पालवान कोंकणीचो 8वे अनुसूचीत आस्पाव रुप्या महोत्सवी वर्स पूर्ती ह्या विशयावेल्या 2 दिसांच्या परिसंवादाचो समारोप जालो. पणजेच्या कला आणि संस्कृती संचालनालयात वेगवेगळ्या विशयांचेर परिसंवाद जाले. तातूंतल्या एका परिसंवादात नंदकुमार कामत उलयतालो. संदेश प्रभू देसाय, हेमा नायक, दिलीप बोरकारांनी विचार मांडले. समारोपाच्या सुवाळ्याक शांताराम वालावलकार, प्रकाश वजरीकार, भूषण भावे आणि कृष्णा किंबवने हजर आशिल्ले. 1961 महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि 1963 गोंयची विधानसभा अस्तित्वात आयली. पहिली पंचायती तेन्ना निवडणुको जाल्ल्यो पयल्यो आणि लोकशाही मार्गान बहुजन समाजाक आवाज मेळ्ळो. गोंयांत सगळ्यांक एक मत मेळ्ळें. उच्च नीच अशें कांय उरूंक ना आणि आमकां एक लोकशाही प्रक्रियेन गोंयांत सरकार आयिल्ल्याचें दिसलें. आणि मागीर भाशेच्या खातीर संघर्ष करचो पडलो. स्वतंत्र अस्तित्व राखपा खातीर एकूच भास जी आसा अख्ख्या संवसारांत कदाचित, जिका राज्य आणि अस्मिताय हांच्या खातीर संघर्ष करचो पडलो की बाकीच्या सगळ्या बाकीच्या नेपाळी सकट भासांचो जर आमी विचार आणि इतिहास पळयत जाल्यार आमकां खंयच अशें दिसना की जितलो संघर्ष कोंकणी करचो पडला 8व्या वळेरीन वचपा खातीर हक्कान एक भाशीक अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून पृथ्वी तलावेलो तितलो खंयच्याच भाशेक इतलो संघर्ष करचो पडूंक ना आणि इतली व्हडली जबर किंमत दिवची पडूंक ना. म्हणटकीच मागीर हे 8व्या वळेरीन कोंकणी 1992 20 ऑगस्टाक गेली. ती तुमच्या खातीर गेल्ली की एक शतक, एक शतमान 21वें जे आसा ते परजळीत करपा खातीर एक नवी आदर्श अशा तरेची प्रागतीक शिक्षण पद्धती तयार जावची. त्या शिक्षण पद्धतींतल्यान एक प्रगल्भ, क्रियाशील, सर्जनशील, विचारवंत, उद्योजिकता आशिल्लो अशा तरेचो विद्यार्थी, पदवीधर, पदव्युत्तर शिक्षण घेतिल्लो तयार जावचो अशें उद्दिश्ट आशिल्ले. सांस्कृतिक दृष्ट्या राज्य प्रगल्भ जावचे, कोंकणी भाशीक समाज प्रगल्भ जावन संपूर्ण राष्ट्रान मुखार सरचो, आर्थीक दृष्ट्या सक्षम जावचो. आणि ताणें सांगला त्या पद्दतीन व्यवस्थापना भितर ताजे दर्शन जावचें लोकांक. म्हणटकीच तंत्रज्ञानाची जी शक्ती आसा, परजळीत फुडार म्हणटा तो म्हाका तंत्रज्ञाना शिवाय अशक्य दिसता सामको. कोंकणी हॅज नो फ्युचर विदाउट टेकिंग द फुल एडवांटेज ऑफ टेक्नॉलॉजी. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फार्मागुडी आशिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याचे सोबितीकरण तशेंच वास्तूचे नूतनीकरण जातले. ह्या कामाक सुमार 37 कोटी रुपया खर्च येतलो अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलां. सुमार 4160 मीटर जागेचे सोबितीकरण करतले. फुडल्या 2 वर्सां भितर हे काम पुराय जातले. ह्या प्रकल्पा खातीर लोकांच्यो सुचोवण्यो घेतले अशें सुदीन म्हणटा. 2 टप्प्यांत ह्या किल्ल्याची उदरगत करतले. पहिल्या टप्प्याच्या कामाक 20 कोटी रुपयांचो खर्च येतलो.
छत्रपती शिवाजी महाराजान 1675 वर्सा विजापूर साम्राज्याच्या फोंडे वाठाराचेर ताबो मेळयल्लो. 1764 मेरेन फोंडे मराठा साम्राज्याच्या शेकातळा आशिल्लें. The total area developed is almost about 4,160 square meters. The project cost at this moment is 37 crore. From that, half of the amount we will try to get from National Highway Authority, as they are using our land and they are destroying our original area of the Shivaji Fort. आणि त्या खातीरूच आमी फाटल्यान सरता, त्या खातीरूच हे सगळे प्रोविजन तातूंत केल्लें आसा. एक ऑब्जर्वेटरी तयार करपाची आसा, मिशनरी तातूंत तयार करपाची आसा आनी प्लस एक बरें रेस्टॉरंट त्या हातूंत. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. येरादारी खात्यान नवीन गाडयांची नोंदणी बंद केल्या. नव्यान काडिल्ले अधिसुचोवणेंत नव्या गाडयांचे नोंदणी खातीर 3 वर्सांचो थर्ड पार्टी इन्शुरन्स सक्तीचो केला अशें टॅक्सी ऑपरेटर्स म्हणटात. पूण इन्शुरन्स कंपनी लागीं हे विशीं विचारल्यार कंपनी सांगता तांकां हे विशीं कसलीच अधिसुचोवणी मेळिल्ली ना अशें तांचें म्हणणें. मडगांव आनी हेर सुवातांचेर ही नोंदणी चालू आसा अशें टॅक्सी ऑपरेटरांचें म्हणणें. पूण वास्कोकारांक मात हे सेवेचो लाव मेळना. देखून वास्कोकारा खातीर जाता तितले बेगीन ही सेवा उपलब्ध करून दिवची अशें तांणी मागलां. सगळ्यात कडलो गोवा बंद आहा म्हणटात, कित्याक कारण ते थर्ड पार्टी इन्शुरन्सा खातीर. थर्ड पार्टी इन्शुरन्स वाले कितें म्हणटा ते क्लियरली डिनाय करता. ते म्हणटा आमी जायना, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दीस थर्ड पार्टी इन्शुरन्स, जायना म्हणटा. कित्याक आमकां एक सर्कुलर येवंक ना. सर्कुलर येना कारणान ते म्हणटा आपल्या आंगार घेयच ना. ऑलरेडी आमची टॅक्सी आतां जाल्या, टॅक्सी हे जाल्या, आमचे पेमेंट जाला, गाडी आतां शोरुमान आसा, आतां हे स्टार्ट जालें इन्शुरन्स, हे आमचे इन्स्टॉलमेंट स्टार्ट जायत येयलो आतां. कितें करपाचें काय कळना. आतां डायरेक्टर एसिस्टंट डायरेक्टर एडमीट करता की मडगांव जाल्या फोंडा जालें रजिस्ट्रेशन, वास्को जायना. कित्याक जायना काय खबर ना. सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर पास केल्ली आसा की ट्रान्सपोर्ट ज्यो व्हेकला लायट आनी मोटरसायकली तांकांय 3 वर्सांचो इन्शुरन्स जाय म्हणून. दोनी हांकां प्रायवेटाकच आनी टॅक्सीकय. कॉमर्शियल व्हेकलाकय जाय 3 वर्सांचे आनी प्रायवेटाकय जाय 3 वर्सांचे. त्या खातीर आमी त्यो गाडयो रिजेक्ट केल्यात. आता फर्दर कितें फर्दर पळोवया. ऑर्डर आयली कर म्हणून जाल्यार आमी करतले, ना जाल्यार बंद दवरची पडली. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. हणखणे पेडणेच्या देवी भराडी देवस्थानाचो 45वा वर्सुकी सुवाळो गांवांतल्या लोकांनी व्हड उमेदीन आनी वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत मनयलो. ह्या निमतान 2 दर्जेदार नाटकांय सादर जालीं. ह्या उत्सवात पयले दिसा शन्ना नवरेचें सूर राहुदे हें समाजीक नाटक, जाल्यार दुसरे दिसा नानासाहेब शिरगोपीकराचें गीता गातीत ज्ञानेश्वर हें पौराणीक नाटक सादर जालें. फामाद दिग्दर्शक रामदास परबान दिग्दर्शीत केल्ल्या गीता गातीत ज्ञानेश्वर ह्या नाटकाक विश्वास मेस्त्रीन संगीत साथ चडयलो. ताका तुळशीदास परबान तबल्याची साथ दिली. देवीक अर्पिल्ल्या फळफळावळीची पावणी जाली. पळयात गीता गातीत ज्ञानेश्वर नाटकांतलो संगीतमय खीण. गोवा 365 पणजी ब्युरो. जाणे हे सोबीत सुंदर धर्तरेची निर्मिती केल्या तो परमेश्वर सगळ्यात व्हडलो चित्रकार अशें नामनेचो मराठी समीक्षक डॉक्टर सोमनाथ कोमरपंत म्हणटा. चित्रांकूर हे कार्यावळीत तो उलयतालो. गोंय कला महाविद्यालयान इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेच्या जोड पावलान चित्रांकूर कार्यशाळेचे आयोजन केलां. हे कार्यशाळेक नामनेचो चित्रकार देवदत्त पाड्याकार, इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेचो अध्यक्ष संजय हरमलकार, गोंय कला महाविद्यालयाचो प्राचार्य महेश हरमलकार हजर आशिल्लो. आणि अशा या सर्व कलांच्या अनुषंगाने मानवी जीवन समृद्ध होत असतं. गोव्यामध्ये अनेक नवीन पोल होत आहेत, पण चित्रकलेच्या क्षेत्रात परंपरा आणि नवता या दोन्ही प्रवाहांना जोडणारा हा मोठा पूल या ठिकाणी जो निर्माण होतोय तो आपल्या भवितव्याच्या दृष्टीने अतिशय मोलाचा आहे असं मी मानतो. ज्याने आपल्याला ही समृद्ध वसुंधरा जी दिलेली आहे तो विधाता म्हणजे सर्वात मोठा चित्रकार आहे. आजी विद्यार्थ्यांबरोबर सिनियर बरोबर आपलं एक प्रदर्शन व्हावं आणि त्याच्यात आपल्याला सहभागी होता यावं या अर्थाने ते इथे पार्टिसिपेट झालेले आहेत. तर हा जो एक मिलाप होत आहे इकडे आजी आणि माझी, तो एक खूप स्तुत्य आहे असं मीही म्हणेन. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख.
आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.